नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूब इंट्रस्टिंग इश्यू आसात ह्या आठवड्या भितर आनीक आमचे 3 एडिटर आमचे बरोबर आसात आनी 3 विशय ह्या आठवड्याचे अशे घेवन आमी फुडें वतात. किशोर नायक गांवकर, जोएल आफान्सो, सुयश गावणेकार. आनी पयलो विशय जो आसा ताचेर म्हाका दिसता गोंयभर भरपूर चर्चा जाली आनी आज आमी तो विशय घेतात कारण भारतीय जनता पक्षाच्या इलेक्शन मॅनेजमेंट कमिटीची जेन्ना मिटींग जाली 2 दीस पयलीं थंय तो आयलो. ताचेर तुम्ही बातम्यो वाचल्या आसतल्यो. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि स्पष्टपणे सगळ्यांक सांगले की इवन आपलो सुद्धा पूत जर राजकारणां येवपाक सोदता जाल्यार ताका फाल्यां काम करून वयर सरचें पडटलें. सो कोणेच आपूण कोणाचो पूत बी म्हणून तुगेलो हक्क गाजोवचो न्ही. आनी त्याच प्रमाणे तातूंतल्यान जर कितें वाद निर्माण जालो जाल्यार तांच्या मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी तो वाद वाडयत बसचो न्ही. हाका डेफिनेटली पार्श्वभूमी आसा ती बाबूश आनीक उत्पल पर्रीकार हांचे मदीं चलिल्ली वादाची. सो हांव सुयश तुजेच्यान सुरवात करता की एक जो मुद्दो ताणें काडलो तो खूब इंट्रस्टींग मुद्दो की उत्पल पर्रीकार आज कितें म्हणून हो विशय घेता. तो पणजेचो उमेदवार आशिल्लो पण ताजे उपरांत ताणें तो फिल्डार सक्रीय आसा काय कितें आनीक तो एक जो सूर दिसता सदानंद शेट तानावडे हांच्या हाचो की आपूण पर्रीकाराचो पूत ह्या एकाच हाजे वयल्यान तो हो अधिकार गाजोवन उलोवपाक सोदता म्हणून. हाऊ डू यू लूक एट दीस? आतां उत्पलाचेर 2-3 तरेची वर्जन्स आयलीं. एक पयलीं बाबुशान केलें, मागीर सीएम उलयलो ताजी धर्ती वेगळी आसा, तानावडेची धर्ती वेगळी आसा. एक म्हणजे उत्पल ह्या गजालीचेर आनी बाबूश ह्या गजालीचेर बीजेपीक 2 ते 3 वेगवेगळी वर्जनां आसात. आतां सीएमाचें आनी प्रदेशाध्यक्षाचें जेन्ना वर्जन वेरी जाता दॅट मिन्स देर आर डिफरंट कॅम्प्स इन बीजेपी इट सेल्फ. हें एक गजाल जाली. आतां तानावडे म्हणटा ती गजाल खरी कारण उत्पल हो फाटल्या इलेक्शनाक कसो आयलो. उत्पलाक स्वता ताच्या बापायन केन्ना पॉलिटिक्सां येवपा दिलो ना. पूण आफ्टर हीज फादर जो वॉयड तयार जालो पणज्याक ताका लागून कोणाक तरी दिसलें बाबा हाजे परस वारसदार जाल्यार वारसदार बरे पक्षांतलो नासूये पूण तो वारसदार पर्रीकाराचो पिंड म्हणून ताका उखलून धरलो. जस्ट लॉस्ट अबाउट 300 वोट्स. पूण उत्पल हाजी केन्ना पॉलिटिक्साक कन्सिस्टन्सी दिसलीच ना फाटली 3-4 वर्सांक. 3-4 वर्सांक आतां ताजो स्टेटमेंट ताणें कितेंय जरी पणजेचेर येवन उलयलें जाल्यार तें क्लिक कित्याक जाता. लोक ताका पॉलिटिकल एंगल कित्याक दिता कारण पणजेक ओपोजिशनाचो वॉयड आसा. पणजे ओपोजिशन न्ही पणजेकार पयलीं सद्या आपल्या समस्यांचेर उलयत ना ती दुसरी गजाल. ताजे फुडें वचून पणजे खातीरय कोण राजकीय उलयना. पणजेचे इतले आतां सगळें मॅस करून उडयला कोण उलयना. अशें हातूंत कोण तरी जर आमदाराचो पूत येवन उलयता ताका ऑटोमॅटीक लोक ताका कितें तरी फुडारपण दितात, अप्रत्यक्ष फुडारपण दिता आनी तातूंतल्यान तें हें आसा. तिसरी गजाल बाबूश ज्या धाडसाना जो उलयता तें बाबुशाक धाडस खंयच्यान आयलें. तें धाडस ताका कोणें दिलें. बाबुशाक ताळगांवच्यान पणजे हाडपी अथवा पणजे न येवपाक ताळगांव दवरपी हो कोण. सो ताका तें सगळें खबर आसा. त्या धाडसांतल्यान ती फाटभूंय ताजे कडेन आसा. त्या धाडसांतल्यान बाबुशा स्टेटमेंट करता येदे व्हडले की ताजो बापूय आपल्याक वळखतालो आनी आपूण ताच्या बापायक वळखतालो. सो दोगूय आमी एकामेकांक वळखताले. तूं मातसो भुरगो आहा, तूं राजकारणांत ना, तुका तें खबर ना. इतली धमक बाबुशाक खंयच्यान आयली. थंयच्यानूच आयली न्ही ती पर्रीकारांतल्यान. सो रुट्स खंय तरी थंयच आसात ते आनी बीजेपीक ते कांय गजाल प्रमाणाक फावो अशें दिसता. बीजेपीक तें कांय प्रमाणाक फावो कारण तुमीच पक्षाची सगळी बांदावळ कोलमडून उडयली. पणजेक वाट लावन उडयली. कोणाक तरी ताळगांवच्यान हाडून ती पणजे दिली. सो दे आर पेईंग फॉर इट. इंट्रस्टींग व्हेरी इंट्रस्टींग विस्कटावणी उपरांत किशोर हांव त्याच मुद्द्याचेर येता की हो जो मुद्दो आहा तातूंत 2 मुद्दे. द फर्स्ट वर्जन पार्ट ऑफ दॅट तानावडेज थिंग इज इवन आपलो चलो जर राजकारणां येवपाक काम करचें पडटलें म्हणून. सो ही गजाल दिसता की उत्पलाची पॉलिटिकल इनकन्सिस्टन्सी पणजे भितर आनी ताका लागून एक जशें सुयशान सांगलें की पणजे ओपोजिशन म्हणटा तो वॉयसूच ना. सो ताका लागून उत्पल आनी तातूंत तो मनोहर पर्रीकाराचो पूत म्हणून उलयता
तेन्ना ताका पब्लिसिटी मेळटा ऑब्वियसली. बट जो मुद्दो तानावडेन काडला, डू यू थिंक इट इज वॅलीड? तानावडेचो मुद्दो व्हॅलिडूच आसा. कारण प्रमोद, आमी आतां राजकारण जर पळयतलें आनी स्पेशली BJPचें जर राजकारण पळयलें जाल्यार कोणूय येतलो आनी आपूण कोणाचो तरी पूत किंवा आपूण कोणाचो तरी अमूक रिलेटीव म्हणून वारसदार म्हणून येवन ते क्लेम करतलो अशी परिस्थिती आयज BJPन ना. BJPन ज्या पद्दतीन आयज काम करचें पडटा, आतां देवळां धुवचीं पडटात, झेंडे लावचे पडटात, ह्यो गजाली आमी एक सामान्य कार्यकर्त्यां कडल्यान पळयल्या. पूण आयज व्हडले व्हडले आयज स्वता बाबुशान मिरामारा वयलें मारुतीचें देवूळ फुसलें दोपराचेर येवन. म्हणजे इतलें काम कश्ट करचे पडटात, तेन्नाच BJPन खंय तरी तुका पॉलिटिकल एक हें मेळटा. सो उत्पलाचें तूं सांगलां तशें की कन्सिस्टन्सी जी आसा उत्पलाची, ओके, आतां उत्पलान ठरयला, उत्पलाच्या बापायन उत्पलाक जरी राजकारणान हाडूंक ना, पूण बापाय उपरांत उत्पलाक दिसलें की ती स्पेस आपूण भरची. पूण दिसलें म्हणून जायना न्हू, त्याच्या खातीर तुवें काम करपाक जाय, तेचेर ग्रावंडार तूं काम करपाक जाय. BJPच्या आयज लोकांची परिस्थिती जाल्या, ते मनांतल्यान BJP बरोबर आसात, पूण BJPच ना पणजेन, जाल्यार ते मनांतल्यान BJP बरोबर आसून उपयोग कितें? तांकां बाबुशा बरोबरच रावचें पडलें. ते दिसा उत्पलान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन त्या बाबड्या नगरसेवकांक हाडलें खरें, पूण त्या नगरसेवकाची जर तूं परिस्थिती पळयशी, तेंचे चेहरे जर तूं पळयशीत जाल्यार कोण तरी बाबडो तकली सकयल घालून किंवा अशी परिस्थिती, त्यांच्या चेहऱ्यान ती तिडक जी उत्पलाच्या तोंडान जी तिडक दिसताली, ती तिडक त्यांच्या भितर दिसनासली. कारण सगळें ऑर्गनायझेशनूच कॉलॅप्स जाल्लेलें पणजेचें. सो उत्पलाक जर खरोखरच इच्छा आसात, आनी इच्छा आसप हातूंत कांयच वायट ना, तांणी पणजेकारां बरोबर उबो रावचो पडटलो, पणजेकारांक कॉन्फिडन्स दिवचो पडटलो की आय एम देर फॉर यू म्हणून. तेन्नाच पणजेकार खंय तरी तेच्या फाटल्यान रावतले. आतां बाबुशाक हें धाडस खंयसून येयलें? जो बेस्ट सुयशान प्रश्न केला की धाडस कित्याक येयलें बाबुशाक? पयरूच म्हणजे पर्रीकराचो विशय आयलो उपरांत एक इमोशनल विशय जाता की पर्रीकर हो सगळ्यांचो आदर्श आनी पर्रीकर एक व्हडलें व्यक्तिमत्व. सो त्याच्या बद्दल वायट उलयलें काय कोणाक तुका परवडटलें काय कितें? पूण पयरूच ही जेन्ना विशय जालो तेन्ना एक मनीस म्हाज्या कडेन युक्तिवाद करपाक लागलो की पर्रीकर आनी बाबूश हांची कॅमिस्ट्री इतली पक्की आसली की तूं थंय सेफ आनी आपूण हांगा सेफ, अशा पद्दतीन त्यांच्या भितरूय कितलेशेच संवाद आसूं शकतात, तांच्या भितर कितलेशेच इंटरनल एडजस्टमेंट आसूं शकतात. एकूच मनीस गोंयचो बाबूश मोन्सेरात जो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन निवडून येयला, पणजे येयला, तालिगांव येयला, सांताक्रूज येयला, असो दुसरो राजकारणी ना. आनी अशा राजकारण्याक BJP फक्त पर्रीकराचेर कितें तरी उलयलो म्हणून कुशीक काडटले अशें ना. BJP हो वेवहारीक पद्दतीन तेंच्यांनी सारकें पॉलिटिक्स वळखल्लें आसा. एक म्हत्वाचो विशय जातूं हो विशय पुरायपणान निग्लेक्टेड उरता तो म्हणजे बाबुशान जी टिका केल्या ती त्या कन्सल्टंटाचेर केल्या. कोण तो कन्सल्टंट, ताका कितले पयशे फारीक जाल्या हाचे विशयाचेर कोणूच उलयना. बाबूश जर येदो व्हडलो स्टेटमेंट करता, व्हाय नॉट गव्हर्मेंट इज इन्व्हेस्टिगेटिंग इन टू दॅट कन्सल्टन्सी इशू? गव्हर्मेंट, बाबूश इज द गव्हर्मेंट. म्हणजे हाचो अर्थ फॉर द आयरनी ऑफ दिस होल सिच्युएशन. एब्सोल्युटली रायट. हाचो अर्थ तसो की बाबूश हॅज द लिमिटेशन to ask for an inquiry against that consultant because that consultant has been already settled by his own government. Okay, very interesting. Kishore, Joel, this is very interesting. ताणी बरी विस्कटावणी केली सुयशान, किशोरान तर ताच्या मुखाल्ली केली. सो आता हो प्रश्न हा की पणजेची परिस्थितीचेर बी आमी खूब उलयले. बट दिस इज अ very interesting thing that the party has taken a position. It has told its ministers, rank and file, to limit their response on this. At the same time, they also made it very clear that just because you are Parrikar's son, don't think that you can have your way. A couple of things are emerging from this entire spat between Babush and Utpal. Point number one is Utpal has come out 2 years after this chaos. आता 2 वर्सां मायजूच जाली, पणजेकार सामकें स्ट्रगल जाता. देर इज chaos, देर इज अनसर्टनिटी, दे आर चोकिंग विथ डस्ट, एवरीथींग. आनी आमी हेजे वयल्यान कितलीच कवरेज केली, हे प्लॅटफॉर्माचेर केली, प्रिंट मिडियाचेर केली, इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर केली, आंदोलन उबी करपाचें. हां. सो सडनली आफ्टर सच अ लॉंग टायम अ पर्सन कम्स एंड creates an uproar and tries to create an uproar and say that the MLA should be sent home. असो मिनिंगूच मेळना. कित्याक तूं इतले वर्सां खंय आशिल्लो? इफ यू आर रियली अ representative of the people or considers yourself as a representative, you should have come on the ground on day one.
हांव म्हणना बाबूश आशिल्लो बाबूश तशें करतलो म्हणून, बट यू शूड हॅव बीन देर इफ यू आर टेकिंग दीस स्टँड सेइंग दॅट द MLA शूड हॅव बीन सेंट होम, देन यू शूड बी देर डुईंग दॅट जॉब एंड रिप्रेझेंटींग पीपल. तिका कोणूच नाशिल्लो कन्सल्टंटाचेर आतां टिका करपाक. तेन्ना तूं खंय आशिल्लो तेन्ना? कन्सल्टंट इतले सरळ 2 वर्सां करतले तेन्ना कांय करूंक नाशिल्लें. पॉयंट नंबर 1. सेकंड इज हितून भितर आय डोंट नो वेअर Parrikar has been sandwiched into this picture and why Parrikar has been a target in this whole picture. Just because Utpal is the son of Parrikar, I don't think it is fair to get Parrikar into this controversy, because Parrikar has left a legacy which the entire Goa and nation is proud of. The work he has done. For example, in Tanawden आता म्हणला पळय that तिचे टिका हे करचे न्हू, just because you are a son of a politician, it doesn't by default give you a chance to represent the party or the legacy. Yeah. Very true. Parrikar has come as a poster boy. तो poster चिपकायतालो BJPचे तेन्ना when he was a small youngster. So he is not just jumped over to the this thing. And Parrikar is instrumental in saving BJP from the brink. थोडे वर्सां फाटीं BJP काबार जाल्ले सारके in the election. तेंचो रिजल्ट पळयल्यार तूं after post 2012 तुका हें दिसतालें जाग गेलें म्हणून. बट द रिवायवल हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इट इज Parrikar who has engineered all these things and brought BJP back to the fore. So suddenly तुमी ते BJPचेर हें करप आनी this is completely unfounded. And दुसरो हातूंत हांव एक मुद्दो सांगता. तूं पॉलिटिक्स जाल्ल्यान न्ही बाबुशाचो मूळ मुद्दो कडेन उरलो. बाबुशान कन्सल्टंटाचो इश्यू काडिल्लो. कन्सल्टंटाचो इश्यू लागलो पणजे जें मॅस जालां. आतां कन्सल्टंट हे हाडिल्ले कोणे? मेन GSIDC हाडली कोणे? पर्रीकारान. SPV जें केलें PWDक बायपास करून टायम लिमीट 18 म्हयन्याक प्रोजेक्ट, 36 म्हयन्याक प्रोजेक्ट, 24 म्हयन्याक प्रोजेक्ट, टायम बाउंड बॉरोईंग करप, टायम बाउंड स्पेशल पर्पज व्हेहिकल हाडलें. तें 2002-04 एक सुरवातीचें 4-5 वर्सां बरें चल्लें. ते 18 म्हयने 36 म्हयन्याक प्रोजेक्ट कंप्लीट करताले. पूण 2012 सावन ताचो ट्रेंड पळय GSIDCचो. आतां GSIDC कित्याक GSIDC जावं, G-SUDA जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटाची खंयचीय अर्बन डेव्हलपमेंट मिशन आसूं, तुका तेच कन्सल्टंट, तेच कॉन्ट्रॅक्टर थंय भोंवताना दिसताले एम्पॅनल्ड, खंयचीय मिशन आसूं. सो हांचे आतां तूं खंयचोय प्रोजेक्ट दी. आतां हो सगळो जो स्ट्रेच जो मॅस केला सांतिनेज, इट इज बींग सेड अंडर G-SUDA. Though it is under smart city, it is said to be under G-SUDA. ती एजन्सी ते बोट दाखयतात. पूण कन्सल्टंट तेच, कॉन्ट्रॅक्टर तेच, आनी ते SPVचे परफॉर्मन्स जर आज पळोवशी PWDचे परस वर्स जाला. GSIDCचे प्रोजेक्ट आज 15 वर्सां जमनीर लोन घेवन अडकल्ले तुमकां दिश्टी पडटात. हें सुरू कोणें केलें? This is very interesting point. This takes us precisely to our second issue. आनी तो म्हळ्यार प्लॅनिंग. And there is very interesting. हांवें 2 दीस पयलीं मांद्रेचे आमदार जी तारळकांचो हेडोन केल्लो. तातूंत भितर एक मुद्दो उलयतना बरो आयलो हो प्लॅनिंगाचो. कारण आमी पेडण्यां या आतां. आज तूं आमकां पेडण्यां व्हरना, आमी तुका पेडण्यां व्हरतात. आनी पेडण्यां कित्याक व्हरतात? कारण हो पेडण्यां सारको तालुको जंय अकस्मात इतलो विकास जाता, येदे व्हडले प्रोजेक्ट्स येतात, जाल्यार प्लॅनिंग सारकी जावपाक जाय. आनी ताणें एक बरो मुद्दो सांगले की हे जे प्रोजेक्ट येतात, कारण आमचे लोक उत्तरेक तुगेले उदक ना म्हण हाल काडत आसात. सो एटलिस्ट सरकार जो ट्रिटमेंट प्लांट घालता ताजें उदक हें लोकांक वचनी. आनी जे व्हडले प्रोजेक्ट येतात तांकां सरकारान रॉ वॉटर दिवपाचें, तांणी स्वताचो ट्रिटमेंट प्लांट घालचो आनी ट्रिटेड वॉटर स्वता खातीर वापरचें. उदक हें एग्जाम्पल जालें. फाल्यां लायटीचो प्रश्न येतलो, फाल्यां रस्त्यांचो प्रश्न येतलो, सगळ्यो गजालींचो प्रश्न येतलो. हो जो विशय आसा प्लॅनिंगाचो, बिकॉज वी आर इन पेडणे, आनी फाल्यां म्हाका दिसता की फाल्यां पेडण्यां ज्या तरेन विकास करता तसोच जर गोंया बाकी कडेन जावपाक लागलो, इफ वी गेट पेडणे रायट वी मे गेट गोवा रायट, इफ वी गेट पेडणे रॉंग वील गेट गोवा रॉंग. हो तुका व्यू किशोर कितलो पडटा? ना, म्हाका दिसता मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकराचो जो हेड ऑन तुज्या बरोबर जालो आनी तेणी कांय जे विशय मांडले ते खूब म्हत्वाचे विशय. म्हणजे आयज पेडण्याची जर परिस्थिती पळयशीत, एके वटेन कोस्टल बेल्ट ताचो डिमांड आनी दुसरे वटेन द सो कॉल्ड डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ऑफ गव्हर्मेंट. आतां प्रश्न असो आसा की तुवें हांगासर 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम सुरू आसा आनी तें जर पुराय जालें जाल्यार पुराय मांद्रे मतदारसंघाचो कोस्टल बेल्ट आनी बाकीचे जे भाग आसात थंय वॉटर सप्लाय वेवस्थीत जातलो. आतां प्रश्न असो आसा की इन फ्युचर
जे ऑलरेडी प्रोजेक्ट सँक्शन जाल्लेले आसात ते प्रोजेक्ट येयल्या उपरांत ह्या ट्रिटमेंट प्लांटाचें उदक खरेंच लोकांक मेळटलें काय त्या प्रोजेक्टांक वयतलें? आमदारय होच मुद्दो काडटले Exactly. हे त्या प्रोजेक्टाक मेळचें न्ही म्हणून. मेळचें न्हू हें एकदम बरोबर आनी इट इज अ रायट. जशें वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर गव्हर्मेंटान सांगलें की आमी तुमकां रॉ वॉटर दितले म्हणून तुमी ते treat करात. सो तें बंधनां घालची पडटलीं. जसो कचऱ्या खातीर बंधन आसा, उदक आसूं, कचरो आसूं, रस्ते आसूं, ती हाडची सगळें पडटली. क्रोड्स ऑफ रुपीज तुमी इन्वेस्ट करता आनी गोवा आपले गव्हर्मेंटान ट्रीट केल्लेलें उदक तुमी घेतात अशें जावं शकना. आनी लोकांक 2 वर्सां तूं उदक मेळना दिसभर. इन्क्लूड डेट प्रोजेक्ट कॉस्ट इनटू युअर इन्व्हेस्टमेंट आणि ते तशें जर तुम्ही करशात जाल्यार कांय प्रमाणात थळाव्यांक भितरसून कोर्टाच्या ऑर्डरी लागून हे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत थोडे प्रमाणात जावपाक लागला. बट आमचो सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न हो उदकाचो आनी ताजे उपरांत लायटीचो. डू यू थिंक जोएल वेन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग एट सच कायंड ऑफ डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स दीस हॅज टू बी फॅक्टर्ड इन बिकॉज वी हॅव रिच्ड अ ब्रिंक. कारण हाजे उपरांत जर आनीक जर ते उदक काडून प्रोजेक्टाक दिलें आनीक जर लायट काडून त्या प्रोजेक्टाक दिली जाल्यार गोंयकारां आनी कांय उरपाना. See, this same instance has happened in Salsed. When big hospitality units have come through on coastal side, so the water supply has been hit very badly. And along the way, people have been consistently complaining that water has been a trickle. मेळत ना म्हणून उदीक. सो सेम केस हिंगाय जावपाची आसा. आतां पळय, इफ यू आर गेटिंग 30 mld ऑफ वॉटर फॉर द पीपल, तुजें तर प्रोजेक्शन करूंक ना की आतां डेव्हलपमेंट जालें म्हणटच कितले प्रमाणात जातलें आनी वॉट वूड बी देअर रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर. एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग अ कायंड ऑफ एन ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट फॉर देम ऑर सम कायंड ऑफ एन अरेंजमेंट फॉर देम, देन people are going to suffer again. It will be useless for the people of that area To have that kind of a development. So तितून भितर एक शक्यच ना. And this is the same case for power also. Yes, it's the same case for waste management waste also, management for also, roads also, for everything. So unless you factor in that development and make a provision for that, it's going to be a very bad thing. how logical is this? This is basic की बाबा सांगची पडटा की बाबा प्लीज प्लॅनिंग मातशें करता न्ही तुमी कितें तरी करता नाका म्हणून. पण ती परिस्थिती आयल्याच. असोच मुद्दो मुरगांवा बद्दल पयलीं आशिल्लो. पेडणे आनी मुरगांव हांचो फेट सेम. कित्याक दे आर एट द टेल एंड्स ऑफ अ सप्लाय प्लांट. साळावलीच्यान जें उदक येतालें ताचे टेल एंडाक मुरगांव पडटालो. ताका मदीं मडगांव साश्ट लागताली, डेन्सली पॉप्युलेटेड. वेर्णा इंडस्ट्रियल एस्टेट लागताली आनी वेर्णा मेरेन मुरगांव पावता म्हणल्यार तें उदक प्राण सोडटालें वाटेर. आनी वर्सांची वर्सां हो प्रश्न आशिल्लो. तसोच पेडण्यां. तूं तिळारी जावं आमठाणे जावं तांकां टेल एंड इज पेडणे. सो मुरगांवाचेर सोल्युशन कितें काडलें? दे लेड अ पॅरलल रॉ वॉटर पायपलायन फ्रॉम साळावली टू वेर्णा. थंयच्यान वेर्णा मेरेन जो पर्यंत रॉ वॉटर आयलें तें वॉटर फिल्टर प्लांट फुडें मुरगांवाक पंप करपाक तांकां स्कोप मेळ्ळो, जें वेर्णा प्राण सोडटालें. सेम थिंग कॅन बी वर्कड आउट हियर. म्हणजे जितान मागला पळय तो इश्यू अत्यंत बरोबर. तूं आमठाणे आसूं, खंयचे वाळवंटीचें आसूं नाल्यार वेर्डेचें आसूं नाल्यार तिळारीचें आसूं, वेन यू आर वर्किंग एट लो बजेट्स. फॉर एक्झाम्पल जेन्ना PWD मिनिस्टर नोव्हेंबराक बजेट सोंपलें म्हणून हें करता, दॅट मिन्स यू आर वर्किंग एट क्रंच ऑफ बजेट्स, यू आर वर्किंग एट लो बजेट्स, यू हॅव नो बजेट्स. अशे हाजेर यू कांट स्पेंड ऑन फिल्ट्रेशन प्लांट्स. तुमची तांक ना. हो अस्नोडेचोय पयलीं इश्यू आशिल्लो. तूं पळयतलो आतां मात सुद्दां पावस पडत न्ही आतां नळाक खोदळ उदक येवपाक लागता. पयलीं ओपाच्यान येना आशिल्लें, आतां ओपाच्यान येता. कित्याक? प्लांटाचें मेंटेनन्स सुद्दां डावन जालां. म्हणजे पंप इतले डावन जाल्यात की मात सुद्दां जर खोदूळताका रॉ उदक येत ताजें फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी पडल्यान तो टर्बीड वॉटर पंप करता. अस्नोड्याक हो प्रॉब्लेम जालो, ओपो जालो, ते मेंटेन करपाक सुद्दां जमलें ना सरकाराक. आतां हांगा आमी नवे फिल्ट्रेशन प्लांट घालपाक ही शक्यच ना गजाल. सो बेटर यू ले अ पायपलायन एंड गेट अ रॉ वॉटर. Correct. So that should be, I think, is a very ideal. Is a very ideal. आता एक ताजो पॉलिटिकल गजाल उलयता तेन्ना तुमकां विचारता आनी मागीर धिरयांचें म्हाका उलोवपाक तेन्ना जॉयला म्हऱ्या वता. तर तुजो डोमेन आनी मागीर जॉयलाचो डोमेन. पयली गजाल म्हळ्यार आमी मोगोचेर प्रश्न विचारलो ताणें म्हाका बरें असो समगेलें ताणें पेडण्यां सावन गोंय लागीं केलें तो प्रश्न विचारतकीर पण एट नो पॉयंट ऑफ टायम जीत सेड की आपूण हॅपी आहा, बट ही सेड की
आपल्या हॅपी करपा सारकें कांय केलें ना. अनहॅप्पी करपा खातीर कितें केलें जाल्यार आपल्याक खबर ना अशी एक ताणें सुचक गजाल. आनी यू इवन वेंट अहेड एंड सेड दॅट तुमी जाय तें करात पण आपूण अभिमन्यू न्ही की तुमची चक्रव्यूहां सापडून आपल्याला जीव वतलो म्हणून. सो हाव डू यू लूक एट बोथ दीस थिंग्स बिकॉज फॉर द फर्स्ट टायम MG एज अ MLA हू इज यंग and who certainly doesn't look like under Sudhin's control. ना एब्सोल्युटली प्रमोद इंट्रस्टिंग हातून गजाल कितें की सुदीन ढवळीकरां कडेन हावजींग डिपार्टमेंट आसा, हावजींग खातें सुदीन ढवळीकरा कडेन आसा आनी जिताक दिला हावजींग बोर्ड. म्हणजे तुज्याच मंत्र्या कडेन तुजो हावजींग बोर्ड म्हणटकूच जर सुदीन ढवळीकरान खरोच जर जिताक सपोर्ट केल्लो आयज जिता कडल्यान कितलेशेच प्रोजेक्ट अंडर हावजींग बोर्ड जातले आसले. पूण ज्या पद्दतीन जीत थंय हावजींग बोर्डान शिरकता कांयच करूंक शकना. हाची कारणां कितें? हाची कारणां खंय तरी सुदीन ढवळीकराच्या हातीन हावजींग मिनिस्टर आसल्या कारणान ती सुत्रां आसा आनी तो खंय तरी जिताक वडटा हें आतां स्पश्ट जाल्लेलें आसा. तुज्या हेडॉनांतल्यान जें जीत आरोलकरान व्यक्त केलें आपलें मत मगो बद्दल किंवा सुदीन ढवळीकरा बद्दल तातूंत एक गजाल स्पश्ट जाता की हो यंग घोडो हो जर चड धांवलो जाल्यार जुन्या घोड्यांक बसचें पडटलें. सो ह्या घोड्याक आतांच आडोवप अशें धोरण सुदीन ढवळीकराचें जीत आरोलकराच्या बाबतींत आसा आनी हें जीत आरोलकराच्याय लक्षांत आयलां आनी त्याच खातीर तांणी तें सांगलें. तेणी इवन तुका सांगलां फुडल्या इलेक्शनाक आपूण ते लोक ठरयतले. म्हणजे जर ताका आडोवपाचो प्रयत्न जर जालो जाल्यार तो हाच्या शिवाक म्हारग पडटलो म्हणटा. हो घोडो शिवाक म्हारग पडटलो. म्हाका दिसता हो घोडो शिवाक म्हारग पडटलो. ढवळीकरान खरें म्हणजे आतां असल्या यंग हेचेर नेतृत्वाची जर जबाबदारी दीत आणि त्यांच्याकडे जर मगो पक्षाची जर धुरा सांबाळत केल्यार मगो पक्षाक भवितव्य ते सुदीन ढवळीकराक जाय काय नाका. तूं म्हणटा शिवूय मातसो टवटवीत जातलो म्हणून. येस एब्सोल्युटली. धिरयो आमी सरळ घोडो आनी शिवावेल्यान बैल आनी रेड्यांचेर या कळ्ळें तुका. आनी जी गजाल पयर घडली आतां तातूंत भितर विचित्र वर्जन्स आसात. म्हाका कांय जाण सांगतात की गजाल घडली एक कडेन पुलिसेक ती थंय घडल्या हें सांगप मातशें कुस्तार जालें म्हणून ताणें ती दुसरे कडेन घडलं म्हूण दाखयली. मागीर व्हिडियो आयलो मागीर ती अशी घडली ना म्हणप कुस्तार जालें परत. सो हें कितें आतां आतां धिरयांच्या बाबतींत जो मेरेन ते हांव अशें म्हणटा की एंटरटेनमेंट आशिल्लें तो मेरेन बरें आशिल्लें बी म्हणून बट आतां जीव वचपा लागले. प्रमोद धिरयो बॅन केल्ल्यो कित्याक क्रुएल्टी टू एनिमल्स म्हणून अशें हें आशिल्लें. सो तेजेर तो आतां मुद्दो शिफ्ट जावन इट इज बिकमिंग एंडेजरमेंट ऑफ लायफ्स कशें जालां ह्युमन लायफ्स. सो तो एक कंप्लिटली डिफरंट आसा. बट द इंट्रस्टिंग थिंग इज ह्यो धिरयो चालूच आसा. इन सालसेत हेज बीन द हब ऑफ दीस धिरयो. सालसेतीक चालू आसा दुसरे पेडण्या चालू आसा सारकें चालूच आसा. आनीक अशें जायना की पुलीस आर नॉट अवेअर ऑफ दीस बुल फायट्स बिकॉज तितून भितर एक 10-12 लोक न्हू देर बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल देर आर क्राउड. व्हिडिओ आयला पयले हंड्रेड्स न्ही थाउजंडाचेर वयल्यान आसता सारकें. देर इज अ लॉट ऑफ एक्सायटमेंट देर इज अ दिस थिंग. बट ऑल सेड एंड डन द लॉज डू नॉट परमीट बुल फायट्स. तेजे वयल्यान एक सेपरेट डिबेट जावचोच पडटलो एट अ लार्जर स्केल. द लेजिस्लेटर्स वील हॅव टू डिबेट ऑन दॅट वेदर वी हॅव टू गिव एन एक्झाम्पशन. जल्लीकट्टूची परते परते रेफरन्स जाता इन तमिळनाडू. बट वन एस्पेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट द सेफ्टी ऑफ ह्युमन लायफ. हितून भितर आतां बुल फायटाचे भितर हे इन्सिडंटाचेर येयल्यान कळटा की देर इज एब्सोल्युटली नो सिक्युरिटी टू लायफ. तो रेडो खंय तरी गेलो आनी तर मारीत गेलो जाल्यार देर वॉट इज द सिक्युरिटी हू इज देर टू डिफेंड लायफ्स. सर्टनली बिकॉज इट इज नॉट लिगल. कांय नाशिल्लें. आनी एम्बुलन्स आसले जाल्यार देखून प्रमोद थिंगा जावंक शकत ना बिकॉज सी दीस केस this person has been gored to death with a pierce to the heart. Directly the horn has pierced through his heart. What can you do? What can you do? So हेजे वयल्यान आमकां ती हें करचीच पडटली ऑन सिक्युरिटी टू ह्युमन लायफ हाव टू प्रोटेक्ट एंड इफ एट ऑल धिरयो शूड बी परमिटेड बाय लॉ. हय सुरेश हो जो धिरयाचो इन्सिडंट पळयतकीर जशें जॉयलान म्हळें की पयर मेरेन तें क्रुएल्टी टू द एनिमल्स आशिल्लें. आज ताजो सिरियसनेस चडच वेगळे लेवलाचेर पावला. क्रुएल्टी टू एनिमल म्हणल्यार आतां आमी अशें म्हणूं शकना की इटीज बैलाची क्रुएल्टी टू मनीस म्हणून आतां हो प्रसंग जातकीर. कारण शेवटी तो बैल न्ही तो म्हणून तर तो बैल ताका कितें स्वताची हें आसता. ताका तूं एकदम त्या धिरयां खातीर चार्ज केलो ताका किकीचेर हाडलो की ताका सगळें सारकेंच न्ही मागीर फुडलो बैलूय सारको मनीस सारको. सो
तकली कोणें वापरची पडली हांगा सेफ्टीची? मनशान. मनशान काय वापरूं नाका. जल्लीकट्टू जेन्ना गोंयाक मागणी जाता, हांगा 2-2 आमदार 3-3 आमदार सावथाचे मागणी करता, तेवटेन नॅशनलाचेर दिल्ली न्यूज फ्लॅश जाता, जल्लीकट्टूक तामिळनाडू 46 जाणांची दिले बैलांक, 6 जाण हॉस्पिटलां पडले. आनी गोंयचे आतां ह्या आमदाराक कोण म्हणटलो तूं? ते बैल हे कोण? थंय कितें तरी बाबा सेफ्टी तो म्हणटा थंय कितें तरी जाय. तुमी स्पोर्ट्स करात, त्या बैलांकय सेफ्टी जाय, कारण तो बेभान जालो की ताका आपले सुद्दां सेफ्टी पडिल्ले आसना. तुजे खंयचे मनशाकय सेफ्टी जाय, तो सेफली खेळूं येता जाल्यार तो खेळ, अदरवायज इट इज क्रुएल्टी. आनी दोनूय करनासतना जर तुमी मागनात जाल्यार तुमी त्या बैला फुडले. तुमी त्या बैला फुडले. हांव इतल्याचेर थांबता, वेळ म्हजो सारको सोंपला. पण म्हाका दिसता आमी बऱ्या विशयाचेर सुरवात केल्ली की पणजेची परिस्थिती जर पळयली भायर वतकीर, ताजे उपरांत जशें आमी जिताचे हेडोना विशीं उलयताले की बाबा कितें करतना प्लॅनिंग करात हें सांगची पडप. आनी एक लास्ट विशय धिरयांचो, कळ्ळें तुका, जाल्यार बैला परस पास्ट कोण असो प्रश्न पडपा सारकी गोंयांत सद्या परिस्थिती आसा. हाजेर म्हाका दिसता आयच्या रावंड टेबलाचो जर सार काडपाचो जालो तिनूय विशयांचो, जाल्यार ही परिस्थिती आमी पावल्या. कित्याक पावल्या हाजेर तुमी चिंतात, आमी चिंततात, आनी अशे विशय तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतात. आयचे पुरती इतलेंच. किशोर, जयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.